प्राचीन काळाचे 5वें सातोळे शुक्रार जुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 10 ओळी 31 ते 42. जेजून फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगले, बापाचे पदवीन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दवरल्यात. तातले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो. म्हणटो जाका देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाका, पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या करण्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनान अदीक अदीक रिंगू दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्दना पलतडी सांज दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हटलें, जुवावान कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.